नमस्कार येवकार गोवा टू नाईट सुयश गावणेकर सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स। मंत्रिमंडळाच्या खात्यात फेरबदल करिनासतना आलेशाक दिली खाती। मुख्यमंत्र्यान PWD दवरले स्वता कडेन, निलेशा कडेन आशिल्ली उरिल्ली खाती आलेशा। प्रमोद सावंताच्या मंत्रिमंडळातले 6 मंत्री दिगंबराच्या मंत्रिमंडळातले। आलेशाच्या एंट्रीन आता अर्धे मंत्री दिगंबर सरकाराचे। माविन सुभाश्री त्यांना महत्वाच्या पोस्टार खासा रिपोर्ट। आलेश सिकेराक मंत्री म्हणून अपात्र करात। प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष अमित पाटकराच्या सभापतीक निवेदन। अपात्रता याचिका असताना मंत्री करप थंय कायद्याक धरून ना। GMC मिनिमल एक्सेस सर्जरी विभाग रोबोटिक सर्जरी डिपार्टमेंट ही बेगीनच। आरोग्य मंत्री म्हणतात देशात अशा तरेची सुविधा दिवपी GMC पहिले सरकारी उस्पिताल। वास्को सिलिंडर ब्लास्टात गुरुवार बायल आणि तिची आवय मरपाचे केशीक वेगळेच मॉडल। हांव म्हणटा प्लांड मर्डर। चौकशेतल्या घाळपणाचेर बोट। SDM कडेनय कागाळ मागता CBI केस। दिशाभूल करपी जायराती दाखोव नाकात, नाजाल्यार एका प्रॉडक्टाचे जायरातीक 1 कोटीची फायन। सुप्रीम कोर्टाची पतंजलीक शिटकावणी। रामदेव बाबा म्हणटा मेडिकल माफियाचे कारस्थान। मुख्यमंत्र्यान PWD स्वता कडेन होल्डार दवरला। मंत्रिमंडळाच्या खात्यांत फेरबदल करिनासतना ताणें आलेश सिकेराक निलेशा कडेन आशिल्लें पर्यावरण, कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स, कायदो आनी विधिमंडळ कामकाज खातें दिलें। आलेश तितल्यार खोशी। आपल्या कडच्यान आशिल्ली अपेक्षा खंय पूर्ण करपाचो यत्न करतलो, आलेश उलयला। आलेशाक खाती दिली। मुख्यमंत्र्यान PWD स्वता कडेन दवरला। निलेशा कडेन आशिल्ली बाकीची सगळी खाती आलेशाक। आलेश खोशी। अपेक्षा पूर्ण करतलो म्हूण उलयलो। आयतारा आलेक्स सिक्वेराचो शपथविधी जालो आनी सगळ्यांक उत्सुकता लागून आशिल्ली की ताका खंयचे डिपार्टमेंट मेळटले, खंयचे पोर्टफोलियो मेळटले काय म्हणून। तेजी एलोकेशन आयज केल्ल्या पोर्टफोलियोंचे CMान निलेश काब्रालाचे जे 4 डिपार्टमेंट आसले ते 4रांतलो एक PWDचो मेन आसलो तो आपल्या कडेन दवरला आनी बाकीचे 3 आलेक्स सिक्वेराक दिल्ले आहा। तितून मेन येता एनवायरमेंट डिपार्टमेंट, दुसरो लॉ एंड ज्युडिशरी आनी तिसरो लेजिस्लेटिव्ह अफेर्स डिपार्टमेंट। आनी PWD आपल्या कडेन दवरता आसतना आपल्या कडलो कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सचो डिपार्टमेंट जो आहा तो तेणें आलेक्साक 4थो डिपार्टमेंट म्हणून दिल्लो आसा। अशें दिसलें की हो एक चान्स घेवन CM आनी रिशफल म्हणजे बाकीच्या मंत्र्यां भितर मंत्र्यांचे डिपार्टमेंट रिशफल करतलो आनी तशें जाल्लें ना, फक्त आलेक्साक कितें जे एलोकेट करपाक जाय तें केल्लें आहा। CM साहेबान पोर्टफोलियोज दिले म्हाका। Yes, which one? Which are environment, captain of ports, law and judiciary and legislature. So I will try my best to live up to his expectations and live up to the expectations of Goan. And sir, people are more expecting from you, sir. How you feel? See, I will do whatever I can within my power. Yeah. This is a commitment. प्रमोद सावंताच्या मंत्रिमंडळातले 6 मंत्री दिगंबर कामतीच्या मंत्रिमंडळातले। आलेशाच्या एंट्रीन सावंत सरकारान आदल्या दिगंबराच्या मंत्र्याचो आंकडो 50% पावलो। माविन दिगंबराच्या कार्यकाळात उपसभापती आशिल्लो, तो पोस्टूय कॅबिनेट दर्जाचोच। आमदार सुभाष शिरोडकार दिगंबराच्या टर्मात कितलो तेपूच प्रदेशाध्यक्ष। दिगंबराच्या वजनाचेर खासा रिपोर्ट। फाटल्या खासा रिपोर्टात आम्ही प्रमोद सावंताच्या मंत्रिमंडळात स्वतः मुख्यमंत्री आणि सुभाष फळदेसाय हे दोनूच कशे मूळ भाजपा मंत्री उरल्यात ते दाखयल्ले। आता पळयात प्रमोद सावंताच्या मंत्रिमंडळातले अर्धे मंत्री दिगंबर कामत 2007 ते 2012 मेरेन मुख्यमंत्री आशिल्ले तेन्ना ते मंत्री आशिल्ले। हे 6 मंत्री कोण ते पळयात। विश्वजीत राणे, रवी नाईक, बाबूश मनशरात, निळकंठ हळणकार, सुदीन ढवळीकार, आलेक्स सिकेर। उरिल्ले 6 मंत्र्यांतले 2 जाण प्रमोद सावंत आणि सुभाष फळदेसाय हे मूळ भाजपाचे। उरिल्ले 4 मंत्री मूळ भाजपानी
ते आदले काँग्रेस मंत्री तशेंच भाजप सरकाराक अपक्ष म्हूण तेंको दिल्ले ते 4 जाण अशे माविन गुदीन, सुभाष शिरोडकार, रोहन खंवटे, गोविंद गावडे. दिगंबर कामतीच्या सरकारात माविन उपसभापती म्हूण कॅबिनेट पोस्टार आशिल्लो तशेंच त्या वेळार सुभाष शिरोडकारूय म्हत्वाच्या पदार काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष आशिल्लो. मंत्रिमंडळात मंत्र्यांची सिनियरिटी तितलीच म्हत्वाची आसता. आता प्रमोद सावंताच्या मंत्रिमंडळातल्या मंत्र्यांची सिनियरिटी पळयात. पहिल्या नंबरार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, दुसऱ्या नंबरार विश्वजीत राणे, तिसऱ्या नंबरार माविन गुदीन, चौथ्या नंबरार रवी नायक, 5व्या नंबरार आलेश शिकेर, 6व्या नंबरार सुभाष शिरोडकार, 7व्या नंबरार रोहन खंवटे, 8व्या नंबरार गोविंद गावडे, 9व्या नंबरार बाबूस मनसेरात, 10व्या नंबरार सुदीन ढवळीकार, 11 नंबरार निळकंठ हणकार, 12 नंबरार सुभाष फळदेसाय. मंत्रिमंडळात मूळ भाजपाचे असे दोगूच आसात. पहिल्या नंबरार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, उपरांत सरळ 12व्या नंबरार सुभाष फळदेसाय. मदीं सगळे ओल्ड वायन इन न्यू बॉटल अशें. मात ह्या सगळ्या बोवाळात ह्या सगळ्यांचो मुख्यमंत्री आशिल्लो दिगंबर कामत भाजपात परत वचून पासून अजून मेरेन मंत्रिमंडळांतल्यान भायर उरला. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. आलेश सिकेराक मंत्री म्हूण अपात्र करचो प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष अमित पाटकरान सभापतीक निवेदन घालें. आमदारकी अपात्रता याचिका पेंडींग आसतना ताका मंत्रीपद कशें दिवंक शकता हें कायद्याक धरून ना म्हूण आर्गुमेंट. आलेशाक मंत्री म्हूण अपात्र करपाक सभापतीन खंय राज्यपालाक बरोवचें अमित मागता. तुवें गव्हर्नराक बरय की आलेक्स सिक्वेराक पळय मंत्री केला न्ही ताका पयलीं डिस्क्वॉलिफाय करचो बिकॉज ताजेर कंप्लेन आसा. मॅटर इज सबज्युडीस. ताजें आजून डिसिजन वर्डीक जाल्लें ना वेदर दॅट डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन बाबा ते डिस्क्वॉलिफाय जाल्या काय ना ते जावनी मरे. कितें आसा तें पयलीं स्पिकराक ताजेर जजमेंट दिवनी मागीर तुमी तुमची फुडली स्टेप घेया. देन वी इफ द डिसिजन इज इन आवर फेवर देन देर इज नो क्वेश्चन. ऑल दीज 8 people have to go home. समज स्पीकर इज गिविंग द डिसिजन अगेन्स्ट अस वी विल अप्रोच द हायर कोर्ट ऑफ लॉ. पूण डिसिजन तरी दी. वन सायड यू आर डिलेईंग. एक तर तूं हियरींग तांचें काडना, पिटिशन चालू जायना, हियर जायना आनी दुसरे सायडीन तुमी तांकां इंडक्ट करता. आनी ऑन रिकॉर्ड तुमच्याच मिडियाच्या माध्यमांतल्यान तांणी सांगलां मरे आमचें कमिटमेंट आशिल्लें म्हणून. ज्या मंत्र्यान रेजिग्नेशन दिलां ताजेर ताणें रेजिग्नेशन लेटरान सुद्दां बरयलां मरे, कमिटमेंट वर्ड यूज केला. सो दीस शोज दॅट दीस वॉज अ प्री प्लॅन्ड डिफेक्शन. आनी हे 8 डिफेक्टर हे घरा वचपाक जाय कित्याक हांणी लोकांच्या मतदानाचें हो बिट्रेयल केल्लो आसा. मिनिमल एक्सेस सर्जरी डिपार्टमेंट सुरू करपी जीएमसी देशांतलें पयलें सरकारी उस्पिताल थारतलें. आरोग्य मंत्री विश्वजीत उलयला. 26 जानेरा सावन सुविधा सुरू. युरोलॉजी, गॅस्ट्रोएंटरोलॉजी आनी गायनकोलॉजी मेळून हो विभाग. दुसऱ्या पावड्यार रोबोटीक सर्जरी डिपार्टमेंटूय सुरू. देशांत बाकीच्या खंयच्याच सरकारी हॉस्पिटलांनी खंय अशे तरेची सुविधा ना. गोंय पयलें. कार्डियोथेरसीक आमी शिफ्ट करता SSBन आनी आमी रोबोटीक सर्जरीचेर आमचें लक्ष दिवपाची गरज आसा. आयज गोवा मेडिकल कॉलेज पयलें देशांत गव्हर्मेंट हॉस्पिटल आसलें जे खंय आमी रोबोटीक सर्जरीची ह्या दर्जेचे आमी इक्विपमेंट आमी हाडटले. मिनिमम इन्वेजीव ते लॅप्रोस्कोपी सर्जरीचे आतां उल्लेख डॉक्टर सांगतले तुमकां कशें ताजो फायदो जातलो. हे इक्विपमेंट आमी ऑर्डर करता. 19 डिसेंबराक आमचे मनान आशिल्लें पण तें जावचें ना कारण 2 ते 6 आठवडे ते लागता ते इक्विपमेंट दिवपाक. 26 जानेवारीक आमी ते करतले आनी ह्या तरेचे आमी फेसिलिटीज आमी उपलब्ध करूंक सोदता आमच्या हॉस्पिटलान जे कितें देशाचे खंयचेच गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान ना, खंयचे जे राज्य चलयता त्या हॉस्पिटलान. हे आमी गोवा मॉडल म्हणून हांव सदां म्हणटा. गोवा वील सेट एन एक्झाम्पल. There's an idea behind this that we develop a department which is a combined department of minimal access surgery for urology, gastroenterology as well as gynecology. This can be a unique surgery where all 3 departments can function together individually for the patients or collectively all 3 departments for one patient, which will make it very nice for the patient, less complications, minimum stay, quick recovery, minimum expenses. So this is a very unique idea, and if it happens it will take forward this medical college to a very great height, and under the vision of our health minister I am sure it's going to happen. The second addition of course can be addition of robotic surgery to the department, which if it happens will take it to a much greater height. आणि बेसिकली पेशंटांक हाजो खूब फायदो जातलो. वेटिंग पिरियड कमी जातलो. दुसरें म्हळ्यार दिस वील बी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट सर्जरी. थर्ड म्हळ्यार जे पळय कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज आसतात एका जाग्याचे डिफरंट स्पेशलिस्ट युरोलॉजिस्ट आसूं किंवा जनरल सर्जन्स आसूं गॅस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हांकां सगळ्यांक एका बरोबर एका जाग्यार येवन हे आमकां ह्यो सगळ्यो सर्जरीज करूंक मेळटल्यो.
वास्को न्यू वाड्यावेले सिलिंडर स्फोटांत गुरुवार बायल शिवानी राजावत आनी तिच्या आवयच्या मरणाचे केशीक वेगळेंच मोडण. शिवानीचो भाव शुभम सिंग चव्हाण CBI चौकशी मागता. हो खंय प्लान्ड मर्डर, चौकशी सारकी जावना म्हूण आरोप. ब्लास्ट जाल्लो सिलिंडर मात्तूय डॅमेज जाल्लो ना. रुमांतली परिस्थिती दुबावीत म्हूण तो प्रुडंटा कडेन उलयला. जी विक्टीम फॅमिलीची जो भाव आयिल्लो हांगा ते शिवानी राजावताचो जो भाव गोंयान आयिल्लो इन्क्वेस्ट पंचनामाच्या टायमार ताणें खंय डेप्युटी कलेक्टराक सांगिल्लें आसा की दे आर फीलिंग दैट इट इज नॉट एन एक्सीडेंट. कि उसमें सिलेंडर ब्लास्ट का जो शो किया है वो उसमें कहीं भी ऐसे मुझे दिखा नहीं कि सिलेंडर का कुछ भी ब्लास्ट हुआ है. ना सिलेंडर बर्न हुआ है, ना गैस कुछ हुआ है, ना उसके गैस के पाइप को कुछ हुआ है. और सिर्फ पुलिस ने सर ये गलती की कि अगर ब्लास्ट हुआ था और उनकी सडनली वहाँ डेथ हो गई थी तो वहाँ फॉरेंसिक की टीम को ले जाना था. उनको ये बताना था कि उसकी इन्वेस्टिगेट करें और जो एविडेंस है वहाँ से कलेक्ट करें कि ब्लास्ट हुआ कैसे. जब वो क्लियर हो जाए, कंफर्म हो जाए कि हाँ वो LPG का ब्लास्ट था और वो मतलब एक एक्सीडेंट था, तो उसके बाद उनको वो वहाँ से उठा सकते थे. लेकिन उन लोगों ने क्या किया कि वो उसको बॉडी को उठा लिया वहाँ से, उसके बाद ब्लैक लॉक करवा दिया. उसमें बहुत सारे लोग आए गए, क्या हुआ एविडेंस के साथ भी इधर उधर हो चुका. किसी ने वहाँ ना फिंगरप्रिंट्स लिए, ना किसी ने कुछ भी नहीं किया, कोई एविडेंस नहीं. जब मैंने SDM को कंप्लेंट किया उसके बाद वो टीम लेके पहुंचे, तब तक एविडेंस के साथ कितना कुछ हो चुका. अगर एक्सीडेंट है तो वो नेचुरल है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि वो एक्सीडेंट है, मुझे लग रहा है वो मर्डर है. मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरी बहन का पिछले मतलब 6-7 महीने से ऐसा चल रहा था कि वो प्रेग्नेंट थी और एक जो उसका हस्बैंड था उसका किसी लड़की से बातचीत थी. तो उसने मेरे को बताया था कि भैया वो किसी से बातचीत करते हैं और उसको पता चला तो झगड़ा था थोड़ा सा. उसने मम्मी को वहाँ बुलाया हुआ था और इन लोगों ने क्या है इस बात पे काफ़ी झगड़ा चल रहा था. वो बोल रहे थे कि उसको उसके ससुराल भेजेंगे और मेरी माँ चाह रही थी कि उसको अपने घर पे लेके आएंगे जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती. 18 को जो हुआ उसको उनका निकलने का था गोवा से ग्वालियर के लिए. बस मैं यही चाहता हूँ कि अगर आप मेरी थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज़ इसको ना CBI को उसको पहुँचा दीजिए. मेरे IG और मेरे सीनियर ऑफिसर से भी मेरी बात हुई है. उसके बाद फिर एप्लिकेशन लगाना, CM को लगाना. लग्नाच्या 7 वर्सां भितर मरण आयिल्ल्या शिवानीच्या केशीची चौकशी करपी SDMकडे शुभमान कागाळ केल्या. जे आतां आमकां सद्याक इन्फॉर्मेशन आयलां बिकॉज दी मॅरेज वॉज इनटू 7 years. 7 वर्सां पयलीं जेन्ना एक डेथ जाता हजबंड वायफाचो अंडर सेक्शन 176 CRPC हाजें रिजन टू फायंड द रिजन फॉर डेथ हाजी इन्क्वायरी मॅजिस्ट्रेट करता, डेप्युटी कलेक्टर करता. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी वास्कोसान विक्रम नायक. दिशाभूल करपी जायराती दाखोवं नाकात. दिसल्यार त्या प्रॉडक्टाच्या जायरातीचेर दरेकी 1 कोटी फायन मारतले. रामदेव बाबाचे पतंजलीक सुप्रीम कोर्टाची शिटकावणी. आधुनीक वखदां वाशिना आड जायराती नाकात, फटीचे दावे करूं नाकात म्हूण IMAन घाल्ले याचिकेची दखल घेवन कोर्टाची पतंजलीक वॉर्निंग. रामदेव बाबा म्हणटा वैजकी माफियाचें कारस्थान. घेवे कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट. वाळपय रेडेघाटीर हिट अँड रन. मोटारसायकलीन वतना मासोड्डेच्या साई प्रसाद नायकाक बोलेरो पिकअपीचो धपको. एक्सिडेंट जातनाच ड्रायव्हरान पिकअप घेवन फुजो मारपाचो यत्न केलो. 2 किलोमिटरांच्या थळाव्यांनी आडायलो. एक्सिडेंटांत साई प्रसादाचो पांय फ्रॅक्चर जाला. तो GMCत ॲडमीट. प्रकरण पोलिसे कडेन. वाळपय रेडेघाटीर हिट अँड रन केस. स्प्लेंडरीन वचपी माजोड्ड्याच्या साई प्रसाद नायकाक बोलेरोन धपको दिलो. एक्सिडंट जाताच फुज्जो मारपाचो यत्न केलो. 2 किलोमिटराचेर थळाव्यांनी ताका धरलो. साई प्रसादाचो एक पाय फ्रॅक्चर जाला. ताका GMCत ॲडमीट केला. हुंडा वाटेंतल्यान वाळपय वाटेन एक बॉलर वयताली आनी हो साई प्रसाद नायक आसा तो वाळपयच्यान हुंडा वाटेन वयतालो आनी हे जे धाकटेशे टर्न दिसता ते टर्नार तेजो एक्सिडंट जाल्लो आसा आनी साई प्रसाद नायकाचो पाय फ्रॅक्चर जाला. मजगती पेडण्या पणशी वाड्यार एक्सिडंट. स्विफ्ट डिझायर टॅक्सी आनी ट्रका मदीं एक्सिडंट. दोनूय गाडयांचें लुकसाण. कोणाक दुखापत ना. मजगती आर्ले जंक्शनार राती उसरा सेल्फ एक्सिडंट. क्रेटा कार डिवायडरार चडयली. कारीत आशिल्ल्यांक मातशी दुखापत जाला. जिल्लो हॉस्पिटलात शिफ्ट केला म्हूण म्हायती. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.
दिव्यांगांचो भोवमान सुवाळो दवरलो खरो, मात स्टेजीर मानेस्तांक वचपाची वेवस्थाच करूं ना. निमाणे सुवाळो स्टेजी सकयल करचो पडलो. इफींत एक तरेतरेचे प्रकार. माकिनेज पालासींत मुंबयचो फिल्म मेकर रुस्तम इराणी आनी फोंडेच्या महानंद सतरकराचो भोवमान जालो. तांकां स्टेजीर वचूंक मेळना. इफींत दिव्यांगांचे वेवस्थेचेर मोठें प्रस्नचिन्ह. 54व्या इफीत दिव्यांगा खातीरचे वेवस्थेचेर प्रस्नचिन्ह. ESGतले मेकॅनिज पॅलिसाद मुंबयचो फिल्ममेकर रुस्तम इराणी आनी फोंड्याचो महानंद सतरकराचो भोवमान दवरिल्लो. मात दिव्यांगांक स्टेजीर वचपाक वेवस्था नाशिल्ल्यान दोनूय भोवमानिस्त वयर वचपाक शकले ना. निमाणे स्टेजी सकयलूच सुवाळो करचो पडलो. स्टेजीर भोवमान घेवपाची इच्छा उरली. काही गजाली आसा जी म्हणजे आतां तुवें आतां कशें म्हटलें की स्टेजीर वचपाक मेळना, की हांव म्हणटा की ते आतां फुडें तरी विचार करून हे म्हणजे तांच्यांनीच आसा तो प्रत्येक मनशाचें एक स्वप्न आसता की स्टेजीर चडचो आपूण. हय खंतूय उरता की ती स्टेजीर चडपाक मेळूना म्हणून. मेन स्ट्रीम म्हणटा पळय एक्सेसिबिलिटी, ताजे बद्दल विचार करून थोडे आतां फुडें सगळे ही जी ESG आसा, हांव ESGच म्हणना, बाकीचे सुद्दां ज्यो प्लेसीस आसा पळय ज्यो सगळ्यो डिसेबिलिटी फ्रेंडली करच्यो आनी एक्सेसिबल करच्यो. 90% वेवस्था जाला, 10% उरला. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुरान सांगून कांय सुवातींचेर वेवस्था करून घेतला. उरिल्ल्या सुवातींचेरूय जावची. डिसेबल्ड हुआ तो क्या हुआ, काम तो चालू होना चाहिए. अगर मैं पैसा नहीं कमाऊंगा तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा. सो आई कम टू एक्चुअली वर्क एट IFFI. 90% ऑफ द प्लेस इज वेरी वेल मेड, बहुत सारा. लेकिन एक जगह पे मुझे बहुत दिक्कत हुई टू एक्सेस दैट स्पेशल पवेलियन जो उन्होंने बनाया था. यानी लकीली दूसरे दिन जब अनुराग सर खुद आए थे 75 क्रिएटिव माइंड्स के इवेंट में, तब मैं बाहर खड़ा था तो ही गॉट द न्यूज़ कि ऐसे इंडिविजुअल को प्रॉब्लम हो रही है. इमीडिएटली ही केम आउट, ही मेट मी, ही सेड यू नो इसका अभी कुछ करते हैं. विद इन 2 hours रैम्प बन गया. फेलिसिटेटेड ऑन स्टेज. द प्रॉब्लम इज नाउ वी कांट एक्सेस द स्टेज बिकॉज यहाँ पे रैम्प्स वगैरह कुछ बना ही नहीं है. शुड बी सम रैम्प और सम सीटिंग प्लेस फॉर अ व्हीलचेयर पर्सन टू सिट एंड वॉच द फिल्म एंड एन्जॉय लाइक एवरीबडी एल्स. दिव्यांग अधिकार संघटनेचो अध्यक्ष एल्विन डिसा म्हणटा महत्वाच्या सुवातेंचेर दिव्यांगांची वेवस्था ना ते पळोवन प्रशासनाचेर प्रश्न उपरासता. सरकारान दखल घेवची. It should be made accessible. It should be 100% accessible. International Film Festival at least should have been made accessible. We had come on the inaugural day and we saw certain things were not in order. So we got them to be put in order. Lift is there, facility is there, everything is there, but the facility has been locked. So I don't know how the authorities are functioning when they are doing this. ESGचे CEO अंकिता मिश्रा म्हणटा काय गजाली जाग्यार घालपाक कळाव जाला आसुये. आता गरज पडटा तशा गरजेच्या सुवातेंचेर रॅम्प घालता. डिसेबल पहली बात तो आई डोंट यूज़ दैट वर्ड, इट्स स्पेशली एबल्ड. सो स्पेशली एबल्ड लोग, अगर हमको इक्वालिटी की बात करें तो देखिए कमियां तो कहीं भी निकल जाएंगी, बट नॉर्मल दे कुड गो देयर. वी ऑल स्टूड नीचे. सो वट एवर सजेशंस हैव कम वी विल ट्राई एंड इनकॉर्पोरेट. कुछ चीज़ें हमको भी नहीं पता बिकॉज दे वर एबल टू गाइड अस बेटर. सो वी थॉट ओनली फ्रॉम मूवी वॉचिंग एक्सपीरियंस. सो आई थिंक स्टेज ऐसा तो मुझे किसी ने मतलब ऐसा नहीं जताया कि उनको स्टेज पे जाना था, बट वी डिड द फेलिसिटेशन बहुत अच्छे से नीचे एंड यू सॉ ऑल ऑफ देम वर क्वाइट हैप्पी. ऑलरेडी है बट विल पुट एडिशनल सो दैट और लोगों को और ज़्यादा, क्योंकि प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. एंड्रो ड्रीम्स फिल्माक इफींत इंडियन पॅनोरमात ओपनिंग फिल्माचो मान मेळ्ळो म्हूण दिग्दर्शक लॉंगजॅम मीना देवी खोशी. हे फिल्म लायबी देवी हे 60 वर्सांचे बायलेचेर आसा. तिचे एंड्रो महिला मंडळ असोसिएशन फुटबॉल क्लबाचेर 3 दशकां अर्थीक अडचण आसतनाय ती जिद्दीन हो क्लब चलयता. तिच्या संघर्शाचेर हें फिल्म. मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि एंड्रो ड्रीम्स जो मेरी जो छोटी सी एक फीचर लेंथ फिल्म है वो इतना बड़ा समारोह में, इतना अंतर्राष्ट्रीय समारोह में लेवल में मेरे फिल्म से ओपनिंग होगी. हम बहुत खुश हैं. हमको लाइबी जी के बारे में एक न्यूज़पेपर में इनकी बारे में इनकी छोटी सी छवि मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा, एक ई-वेब न्यूज़पेपर में पढ़ा कि ऐसा एक मणिपुर में एक छोटा सा ऐसा एक गांव है जहाँ पे लाइबी के एक 60 साल के ऊपर की एक
महिला जो आंध्रो मंडल महिला एसोसिएशन फुटबॉल क्लब बोल के एक चला रही है, एंड जहाँ से बहुत सारे लड़की मतलब फुटबॉल खिलाड़ी वहाँ पे बहुत जागरूकता से बहुत अच्छे से फुटबॉल खेलते हैं और एक क्लब चला रही है। वो सुनने के बाद हम ऑलरेडी पहले से ही दो महिला के ऊपर ऑलरेडी फिल्म बना चुके हैं, डॉक्यूमेंट्री ही हम बनाते हैं। तो मुझे ऐसा इंस्पायर हुआ कि इनकी कहानी को ज़्यादातर लोगों को पहुंचाने के लिए मुझे एक और डॉक्यूमेंट्री करना चाहिए। म्हापशा पालिकेत नगराध्यक्षांनी नगरसेवकाचें वाजलें। बसकेक नगरसेवक शशांक नार्वेकारान प्रस्न काडलो, तितल्यार नगराध्यक्ष प्रिया मिशाळान आवाज चडयलो। खोदून खोदून प्रश्न विचारल्यार तूं बस म्हूण आवाज चडयत रावली। निमाण्या बाकीच्या नगरसेवकांनी मदीं पडून प्रकरण थंड केलें। ही म्हापशेची नगराध्यक्ष प्रिया मिशाळ, होच तिचो उलोवपाचो टोन म्हूण हाचे पयलीं ती खबरांनी चर्चेत आसा। बुधवारची बसका बरीच तापली। नगरसेवक शशांक नार्वेकारान प्रश्न विचारलो आनी नगराध्यक्षान अशे तरेन ताका जाप दिली। वाईड लेटर ऑफिस डेटेड सो एंड सो ना, पण तिका खबर आसता मॅडम तू प्रिसाइडिंग ऑफिसर, तुका जर रीत ना उलोवपाची तू उलोव नाका। काय आनी उडय म्हाका भायर। खोलायेन प्रश्न विचारल्यार तू बस म्हूण उतर। रेझोल्युशन तुका जर विदाउट डिस्कशन घेवपाचें ना, तू बस तुज्या ऑफिसान आनी घे न्हू। हे तुजें ऑफिस न्हू, हे म्हापशाच्या लोकांचें ऑफिस। नोट आयकोन घे कितें निमाणे नगरसेवकांक उबे रावन तिका थंड करचें पडलें। तू नगराध्यक्ष म्हूण याद करून दिवची पडली। गरम जावं नाका म्हूण सांगचें पडलें। अनपार्लिमेंटरी शब्द तुवें वापरला। प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडते। ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात। प्रुडंटाक फॉलो करात। प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार। बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट। देव बरें करूं।